विचार असा प्रत्येकाच्या घराघरात गावागावात वाड्यावाड्यात जावपाचो। ही आता आमच्या वास्कोन सगळीकडे मुरगांव तालुक्यात जाता। आमचो हो उत्सव सगळ्या शिवप्रेमींनी आमच्या बरोबर ह्या शिवरायांचे विचार जिजामातेचे विचार प्रत्येकाच्या आपल्या भुरग्यांक दिवपाचे, आपल्या घरात पावोवपाचे आणि एकत्र संघटित जाऊन भगव्या ध्वजाचे दर्शन करता हे आमचो विचार आसा। तो विचार घेऊन आम्ही पुढे चालला। पण सांगल्या त्या प्रमाणे आम्ही हांगांतल्यानूच स्टार्ट केलेली साड्या वयल्यान 10-12 वर्सां जाली आमकां। अशें करून थोड्या प्रमाणात केल्ले आता व्हडल्या प्रमाणात तयार जाता आणि अशेंच आमकां प्रत्येक आमदारांचे आमकां हातभाट लागता हांगा त्या करता आमी ते व्हडल्या प्रमाणात करूंक शकता। अशेंच आमकां सगळ्यांचो आदार आसचो आणि ही व्हडल्या प्रमाणात म्हणल्यार मुरगांव तालुक्याच्या अख्ख्या लोकांक घेवन फुडल्या वर्सा आमी करून दाखयतले, व्हडल्या प्रमाणात करून दाखयतले। आयज आमचे आराध्य दैवत म्हणटा ते महाराज छत्रपती शिवाजी महाराजांची जयंती आसा आणि फूल गोंयान आमी बरे उत्साहान सगळीं जाणां साजरी करता। तशेंच पळोवंक गेल्यार मुरगांव तालुक्यात सुद्दां चिखले जावं वाठारांत सगळ्या वाठारांत हो उत्सव साजरो करता आमी। सकाळी किल्ल्याचेर हे जाले तेंचे छत्रपती शिवाजी महाराजाक, तशेंच आतां रथ यात्रा आमी चालू आसा मागीर कलावती। सो सगळ्यांच्या चेहऱ्याचेर हांगा खूब उत्सव दिसता आणि सगळे पळयलें जाल्यार शिवमय सगळें वातावरण जाल्लेलें आसा आणि सगळे जाणां बायलां भुरगीं सगळे जाणां पार्टिसिपेट करता। खूब बरें दिसता आणि फर्स्ट टायम आमी एक्चुली एवरी इयर आमी वास्को चलत वयताली। फर्स्ट टायम अशें आसा की आमी सड्याचेर सगळे मुरगांव हेतून भोंवता। आख्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांनी ही आयज रॅली जी आमची किल्ल्या वरसून वार्षिक रॅली जी वयता आणि ही आयज आमी आख्खी फूल सडा एरिया एरियन भोंवन कलावती देवळा कडेन आमी ही एंड करतली। थंयसर आमचो वक्तो येयलेलो आसा महाराष्ट्रासून, तो आपले शिवाजीच्या जल्मावरती तेजे व्यक्त्यान जातले। तशेंच आमचो चीफ गेस्ट म्हणून आमचो राज्यसभा MP सदानंद शेट गावडे आसतलो आनी खूब आनंद दिसता कित्याक इतले व्हड संख्येन सगळे लोक हांगा रॅलीक लागून एकत्र येयलेले आसा आणि हांव जी टीम ही वावर करीत आसा कितलींशीं वर्सां जाली ह्या रॅलीक लागून तांकां खरेंच मनाक आजानसून हांव तांकां सगळ्यांक शाबासकी दिता कित्याक तेंच्यांनी जी मेहनत ते घेता येदो व्हडलो रथ तेंच्यांनी रेडी केल्लो आसा आणि हो आख्खो सड्या वयर फाटासून चलतलो। म्हाका दिसता कलावती देवळा कडेन आमचो तेंचो टायमींग आसा 7 एंड करपाची। सो तेज्या लागून व्हिडिओ रॅलीन सगळे तुका दिसता माणकुली भुरगीं तशेंच जाणटेले सगळे म्हणजे महिला जावं यूथ जावं हे सगळे इनवॉल्व जाल्ले आसा आणि एक आयज आमी छत्रपती शिवाजी महाराजाक जे पळयता जाल्यार आमी नॅशनल हिरो म्हणून पळयता आणि आयज तेज्या टायमार जे तेणें कार्य केल्लें ते आयज आमी आमचे देशाचें संरक्षण करपाक लागून आमी म्हणटा आमचे कडेन इंडियन नेवी आसा, बट खरी जी नेवी जी स्टार्ट केल्लेली आनी तो खरो तेजो आर्किटेक्ट कोण आसा जाल्यार तो छत्रपती शिवाजी आसा। तेज्या टायमाचेर आमी पळयता कितें छत्रपती शिवाजी महाराजान आपली स्वताची नेवी तयार केली। तेणें तितले किल्ले आमी पळयता जे एरेबियन सियान समुद्राच्या भितर बांदलेले आसा, जाल्यार तेन्ना त्या वर्सा 1500 वर्सान आयज आमी 21 आसा। सो आमी जे 20 आसा